माळकूट आमकां परबीत ना आनी राजकारणामध्ये एक पुस्तक बरेच तुम्ही जाणा आसतलें की राजकारणाचेर बरोवप सोंपेंय बी आनी कठीणय बी. सोंपें इतल्या खातीर कारण राजकारणाचेर खूब पत्रकार तुमी जर गोंयची वर्तमानपत्रां पळयत तर तुमचें लक्षांत येतलें की खूब संपादक राजकारणाचेर दर आयतारा रतीप घालतात. तर त्या राजकारण कडेन इतलें सोंपें आसता हातान पेन घेतलें मुखार जर कागद घातले किंवा कंप्युटर आसता न्ही अर्दवरान खंयच्याय विशया वयलो राजकारणाचो उल्लेख जाता. तर तातूंत भितर फक्त आपल्याली मतां ज्यो कितें घटना घडल्या त्यो घालपाच्यो आसतात. पूण मिलिंदाचें वैशिश्ट्य कितें जेन्ना आमी दिवाळेन चलयलो तेन्ना म्हाका तें दिसलें की गोंयचे अजून पर्यंतचे मुख्यमंत्री तांची उणीव तांची वैशिश्ट्यां मिलिंद इतल्या खातीर तें बरोवंक शकलो कारण मिलिंदाक न्ही कशें आसा राजकारणाचेर बरयता तेन्ना फक्त म्हायती दिवंक उपकारना एक शैली येता आनी सद्या पत्रकार शैली उरना इतल्या खातीर कारण पत्रकार हे सद्या ट्रेनिंग घेवन येतात तांकां एक भाशा शैली आसची ही शैली तुमी पळयता आसतना आचार्य धरून ते माधव प्रज्वलीन हांगी एक शैली आशिल्ली आनी ती शैली न्ही सामकी ज्युस्त मिलिंद व्यासपिठा वयले सगळे मानेस्त आदले मंत्री आदले मुख्यमंत्री सध्याचे कृषी मंत्री रवी नायक म्हजे इश्ट मिलिंद माडगूळ रामबाब कुंकळकर मिलिंद माडगूळाची घरकान्न म्हज्या भावनांची भयणी पण मिलिंद माडगूळ आमकां परबीत ना आनी राजकारणामध्ये एक पुस्तक बरेच तुम्ही जाणा आसतलें की राजकारणाचेर बरोवप सोंपेंय बी आनी कठीणय बी. सोंपें इतल्या खातीर कारण राजकारणाचेर खूब पत्रकार तुमी जर गोंयची वर्तमानपत्रां पळयत तर तुमचें लक्षांत येतलें की खूब संपादक राजकारणाचेर दर आयतारा रतीप घालतात. तर त्या राजकारण कडेन इतलें सोंपें आसता हातान पेन घेतलें मुखार जर कागद घातले किंवा कंप्युटर आसता न्ही अर्दवरान खंयच्याय विशया वयलो राजकारणाचो उल्लेख जाता. तर तातूंत भितर फक्त आपल्याली मतां ज्यो कितें घटना घडल्या त्यो घालपाच्यो आसतात. पूण मिलिंदाचें वैशिश्ट्य कितें जेन्ना आमी दिवाळेन चलयलो तेन्ना म्हाका तें दिसलें की गोंयचे अजून पर्यंतचे मुख्यमंत्री तांची उणीव तांची वैशिश्ट्यां मिलिंद इतल्या खातीर तें बरोवंक शकलो कारण मिलिंदाक न्ही कशें आसा राजकारणाचेर बरयता तेन्ना फक्त म्हायती दिवंक उपकारना एक शैली येता आनी सद्या पत्रकार शैली उरना इतल्या खातीर कारण पत्रकार हे सद्या ट्रेनिंग घेवन येतात तांकां एक भाशा शैली आसची ही शैली तुमी पळयता आसतना आचार्य धरून ते माधव प्रज्वलीन हांगी एक शैली आशिल्ली आनी ती शैली न्ही सामकी ज्युस्त मिलिंद माडगूळान सारकी आत्मसात केल्या. ताचे खुबशे शब्द हांव केन्नाय ताचे जेन्ना लेख येतात हांव तेन्ना इंस्ट्रक्शन दिवन दवरलें मिलिंदाचे पॉलिटिकल लेख म्हाका जातले सांगूंक ना कारण मदींच तो कोणा तरी चिमटो काडूंक शकता मदींच मातसो ताका ताचे धोंको घालना मदींच ताचे मातशें भुरगीं काडटा सो ताका सांगपाक म्हाका दाखोवपाक जाय हांव तें एक वाचतलो हांव करून दुसरी करतलो आनी छापतलो पूण तुमी सांगतले हो जेन्ना ताका हांवें विशय दिलो म्हाका खात्री आशिल्ली तो धडसपणां ठरयतलो आनी खरेंच तसो हांव म्हणटा आनी आजय कळटा रवी बाबा फ्रेंड हांव ताचेर वायट करूंक शकना एक गजाल खरी तागेले पळय जेन्ना लेखान तो जेन्ना बरोवपाक बसलो न्ही तातूंत भितर म्हाका पूर्ण धडसपणां दिसता रवी बाबाचेर बरयता आसतना सुद्दां तो मदीं मदीं चिड्डे काडटा मदीं मदीं ताच्योय थोड्यो त्रुटी दाखयता म्हणून मिलिंदाचेर म्हाका अप्रूप दिसता ताची भावनाय दिसता. ह्या पुस्तकाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार अशें की बाबासाहेब बारोडकार धरून ते आतां मेरेन प्रमोद सावंत मेरेन इतले जे वैश्वीक मिनिस्टर जाले तांचे भितर एक गजाल सामकी खरी आशिल्ली कांय जाणांनी बरें काम केलें कांय जाणांनी खूब वायट काम केलें आनी कांय जाणांनी खूब खूब वायट केलें. आतां गोंय जर आज जर गोंय जर हाताभायर केलो आमी म्हणटा की गोंय गोंयकार करूं गोंयांत भायले लोक येतात गोंयांत भायल्या लोकांनी इंडस्ट्री करपाक घेतल्या हांगा सगळें टुरिजम मायनींग धरून तें सगळें भायल्यान घेतना गोंय अक्षरशा अस्तित्वाच्या कड्यार उबें केन्नाय करून करूंक शकता. फुडल्या 20 वर्सांत गोंय उरचें ना सांगपाक खंयचोच भविश्यवादाची गरज ना. हें घडलें कित्याक अजून मेरेनची आमची जितली मिनिस्ट्री किंवा जितले चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांकां गोंय सारकें सांबाळपाक आयलें ना तांकां गोंयांत योग्य दिशा दिवपाक आयल्या आनी हें बारोडकारा पसून करता. बारोडकाराचेर अजून मेरेन सगळ्यांत बरें पुस्तक बरयलां एक पराग परब म्हणून आसा प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट गोवा युनिवर्सिटी ताणें भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाची देशातली पयली क्रांती ह्या विशयाचेर इंग्लीश पुस्तक बरयलां आनी तें एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेन छापलां
त्या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य ताणें बांदोडकार बद्दल खूब बरें बरयलां की देशान जेन्ना आज महाराष्ट्रान भितर सरकार बहुजन समाजाचें नांव करता तूं खंयच्याय तुमी सावकाच्या राज्यांनी वचत थंय बहुजन समाजाचेंच नांव सरकार जाता अशे परिस्थितीन जेन्ना लोकांनी बहुजन समाज हें नांव आयकून आशिल्लें बहुजन समाज आनी राजकारण हांचो मेळ कितें जेन्ना आयकूना तेन्ना गोंयांत 1963 वर्सा बांदोडकारान बहुजन समाजाचें नांव राजकारण दवरपाचें नवी संकल्पना हाडली हें तेजें वैशिश्ट्य पूण बांदोडकाराची पिढी कितें बांदोडकार एक करली आपल्या नंतर कांय ना आपल्या नंतर आनी मोगो पक्षी ना अशें तरेचो लोक विचार ताणें मांडलो ताजेरय बरा प्रबंधाक ज्युस्त पोट दाखयलो आनी ताणें बांदोडकाराची हिंदूची विस्तार सांगलें बांदोडकार भांडवलचे मायनर तरी ताका लोकां भितर कळलो हें आनी एक वैशिश्ट्य पूण तरी आसतना मोगो पक्षाक एका बऱ्या घटमूट पांयार उबी करपाचें जें कितें आसा तें बांदोडकारान चिंतलें ना जें आतां कांय प्रमाणांत ढवळीकर तेंच करतात आपूण आपलो भाव आनी आपले एक 3-4 लोक सोडले जाल्यार मोगो पक्षाचें अस्तित्व तें खबर ना पूण एक गजाल खरी की गोंयांत भितर प्रादेशीक पक्ष आसपाची गरज हांवेंच एक लेख बरयलो म्हाका याद आसा जवळ 15 वर्सां पयलीं की मोगो पक्षाला चीर दिला तें आतां मोगो पक्ष चड जाले तो फक्त सत्ताधारी पक्षाक आमदार सप्लाय करीत आसा अशा पक्षाक अस्तित्वाची गरज ना पळय सगळ्यात पूण आज जवळ काँग्रेस गोंय मुक्त जावन जवळ 65 वर्सां मांडवी द्वारितल्यान कितलेशे उदक गांवांत अशे वेळार म्हाका दिसपाक लागलो की प्रादेशीक पक्षाची गरज पळय महाराष्ट्र गोंयकार पार्टी जी एक कितें तरी विचार घेवन चल्ल्या बहुजन समाजाचे विचार आसात आनी दुसरी गोवा फॉरवर्ड सारके पक्ष एक वायटार म्हणटात आनी तिसरो आतां महेश परब घेवन रेव्होल्युशनरी गोवन हे सगळ्या पक्षांक जर अस्तित्व जर आसत आनी तांचे जर गोंयच्या लोकांक जर कळवळो आसत न्ही प्रादेशीक पक्ष टिकपाक जाय ताचे कडेन एक दोन आमदार आसत पूण ते टिकपाक इतल्या खातीर जाय कारण आमी पळयलां बीजेपी कशे तरेन राज्य करता बीजेपी जेन्ना येता तेजें पूर्ण केंद्रीकरण जालां देशांत भितर ताचे नंतर गोंयांत आमी पळयलां की तांणी सगळे पक्ष सोडून उडयले जवळ 33 पक्षांचो 33 आमदारांचो पाठिंबो आशिल्लो गोंयचो बीजेपी आनी कितले ती भरगत गोंयांत करता कितले पूल मांडवीचे कितले विमानतळ कितले रस्ते एलिवेटमेंट कितलो सामको विकासाचो महापूर आयला तरी गोंयकार समाधानी आसा कला अकादमीचें फाटल्या 5 वर्सांत कितें जालें कोण आवाजूय उडयना विरोधी पक्ष आवाज उडयना सरकाराक ते लोक खूब घुसतात आनी जे पळय कितें गोंयच्या विकासाक पळय कितें बरें कितें फळ जावपाक जाय आशिल्लें फळ लागपाक जाय आशिल्लें तें लागना सो हांव अशें म्हणटा की मिलिंदान पळय लोक आढावो घेतला खूब इम्पॉर्टंट फक्त बारीकशें पुस्तक जाता हो एक ग्रंथ जावं ग्रंथाचो विशय प्रत्येक जर दिवाळेक आमकां थापाक लागली तरी हय तरी अशें तरेचें पुस्तक हें किमान आसपाक जाय इतल्या खातीर कारण तुका बिलकूल वेळ आसा आनीक तो वेळ तुवें बरे तरेन आतां म्हजे कोतान ताची फुडले वर्स तुवें आतां दुसरी आवृत्ती काडून बारीकसाण गोंय पयली गजाल मुख्यमंत्री गोंयचे नेतृत्व राजकीय पक्ष आनी गोंयचो फुडाराक गोंयचे अस्तित्व हाची सारकी सांगड घालून जर तूं बरें पावलो जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो दस्तावेज करूंक शकतलो ह्या अशे तरेच्या पुस्तकांचो फायदो मेळ्ळे राजकीय जे अभ्यासक आसात इतिहास समकालीन इतिहास जेन्ना पळय आमी म्हणटात तेन्ना ताका राजकारण लागता राजकारणांत कितें समाजकारण येता सो अशे तरेचो अभ्यास कोणे तरी लोकांचो घेवपाचो फुडें ताचे PhD करतलो किंवा ताचे संदर्भांत आनीक सखोल अभ्यास करतलो जाल्यार म्हाका दिसता असली पुस्तक खूब इम्पॉर्टंट आनी तितून कांय मुख्यमंत्री आतां येवना विशेष करून विल्फ्रेड डिसूजा जाय हय विल्फ्रेड डिसूजा इतल्या खातीर जाय कारण विल्फ्रेड डिसूजान वेगळे तरेचें राजकारण केलें गोंयांत आनी तें वेगळें राजकारण कितें आशिल्लें की सार्दीन आनी विल्फ्रेड डिसूजा कॅथलीक चीफ मिनिस्टर ऑफ ताजे पयलीं रोहिजनी जालो पूण मागीर एक विचार आयलो कशें की जेन्ना कॅथलीक CM जाता तेन्ना हिंदू समाज तांचे पसून पयस वचून गेली बीजेपीक फायदो अशे तरेन विचार काँग्रेस करपाक लागलो सो अशे तरेचे मुख्यमंत्री गोंयांत जाल्ले तांचे कॉन्ट्रिब्युशन कितें तांचे प्लस मायनस पॉयंट कितें हे सगळे येवपाक शकता पूण म्हजे कोतान हें तुवें इतलें घाई घाईन उलयना खातीक जालें आनी चड बरे तरेन आनी अभ्यास करून आनी लोक वेळ काडून ताजेर बरे तरेन बरोवन येता
आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट वगैरे गाणं घडलंय अशा तरेची पुस्तक कवी गोविंदान दिली पूण नेमांगड म्हटलं जावन की गोंयचें राजकारण ज्या पद्दतीन चलना तें तशेंच चलत रावचें आनी राजकारणाची सावळी गोंयचेर पडून गोंयचेर असली तो काळा जावचें मिलिंद हांगा आशिल्ले सगळे आमचे जाणटे म्हणजे सगळे कलाकार आनी चेअरमन सगळे हांगा आसात आनी सगळ्यांनी नाटकां भितर काम केलें आसा सगळ्यांनी आमी सगळ्यांनी पळयलें आसा आमी जाणां खा हे नाटकाक आमी आनी आबाजीचें काम करपी आनी हे म्हणजे अशें आमकां दिसतालें की तेन्ना भयणां दोगूय आसताले आनी आमी पळयताले देवळा कडेन आमच्या विठोबाच्या नाटक कितें पळयताले आनी बरीं नाटकां आसतालीं आनी तुका मनशाक बी जाय की आयज तुका व्हडलेशें विचार जाता आयज मनशाची विशयान व्हडलेशें फाटलें फुडलें नाका आयज जें घडटा तुका आमचे मेन हें आसा तें तुका परिवर्तन कशें जावपाक जाय की हें जावपाक जाय विशयान बदलपाक जाय सगळें तशें एकच घेवन बसपाचें ना म्हणून ते लोक आमी सगळे तशें पावलां घेवन हें करता पेपराचेर ते व्हडलें लोकांक धर्मडूय जावपाक जाय हे सगळे तशें आसूंक जाय म्हणजे धर्मडूय जावपाक जाय थोडे राग काडपाक हवी काडपाक आनी लोकांक सत्य धर्माची सत्य दवरपाक जाय कारण तुजे विश्वास भगवंताक पेपर हो गोंयांत पयलो आनी तो सदांच अन्याय विरुद्ध लढता हांव पयलींतल्यान पळयता तेन्ना हांगसर पयलो सोंपपाक कशी म्हाजो भटकी जो आयलो तेणें त्या वेळार राजकारण म्हणजे इतलो हें केलें ते सगळे तरेचे घडोवपाचे प्रयत्न केले गोंयांत बी तशें जाण आसली गोंयांत तशें लोक तशें रावताले हें जाताले दुसरे गोंयांत खुबशे हे जाले ओपनिंग पोल जालो ओपनिंग पोल आमकां गोंयांत जालो आनी आमकां ओपनिंग पोल आमी जालो आनी ते आमी जिखले म्हणून आयज आमी फुडले आमची उदरगत जाली आमची शिक्षण मळाची सगळी उदरगत आमची जाली हें कारण आमी सेपरेट उरले तेन्ना आमी हें म्हणटा आमी ओपनिंग पोल जालो आनी जर महाराष्ट्राक जाय आमी कोण एक कलेक्टरान बसयलो आनी आमचें गोंय राज्य तशें आमचें जें कितें जाला ओपनिंग पोल जालो आमी जिखले आनी गोंय उरलें आमचे कडेन आनी आमकां जाय तशें मनीस निवडून काडपाक शकता वयले जाय तेन्ना मुख्यमंत्री जावंक शकता मंत्री जावंक शकता सगळे तरेचे कारण आमी आमकां सेपरेट दवरले जाल्यार आमकां दोन आमदार घेवन मुंबय वचचें पडटा हे ऑब्जर्व ते दोन आमदारांच्या शेकड्यांनी जे आमदार आसा ते दोन आमदारांक कांयच करपाक नाशिल्ले आनी आमकां तेंका सोदपाक मुंबय वचचें पडटालें आमूय शेणटे आशिल्ले गोंयकार सगळे म्हणजे आमकां जें कितें जालां म्हणल्यार आमकां जालां आनी तेका लागून शिक्षणाची वचून हें वाडलां जाल्यार तें जावपाचें नाशिल्लें आयज शिक्षणाचो जो दर्जो वाडला सोयी आसा सगळ्यो सगळ्यो संस्थाय करता सगळे म्हणजे लोकांक आकार दिवपाचें काम ह्यो संस्था करता मनीस घडोवपाचें काम ह्यो संस्था करता आनी एक गरज आयज गरज आसा आमचे भितर जी कितें आसा लढाई जाता आनी कितें जाता आमचे ब्रेनाचेर असो हे विचार येवपाक जायना की आमी लडप काय ना सगळे प्रत्येकान आमी कितें आसा तें काडपाक जाय आपणे फुडें वचपाक जाय दोस्ती फ्रेंडशीप दवरपाक जाय लढाई मारपाक जायना आपूण हे जातीचो तो जातीचो घेवन वचप ना एक स्वतंत्र अशी आमचे विचार आसूंक जाय आनी जे करून आमी फुडें वचपाचें काम करप म्हणजे हांव एक पुस्तकां कितें उलयता म्हणून कोणाक मास्तर तुवें वाचलें हे तुवें उलयलो म्हाका तितून उलोवपाचें काय म्हणजे हांवें उलोवंकूच ना पुस्तक म्हाका जेवणा पयलें त्यामुळे म्हाका ते भाशेन पयलें आसता उलोवप तुवें वाचलें तुवें उलयलो म्हणल्यार जे मिलीन जे आसा पुस्तकां हाडटा मिलिनान म्हाका समज खूब पयलो हांवें भायर बी गेल्यार गोंयांत भायर बी वयताले इलेक्शना वेळार आमी ऑब्जर्वर बी वयताले म्हणजे अशें तुवें बराबर गेले सगळे आनी अशेंच आमी काम केलां आमचे दोन मित्र आमी सगळे आसात तुमी सगळे मित्र आनी खास करून आमचा आपा साहेब आमचे पयलीं सगळे मित्र आमचे खूब फ्रेंड्स आशिल्ले सगळे आनी आमी ती फ्रेंडशीप अजून कोणाचीच तोडूंक ना हांव जाल्यार तोडूंक ना
म्हणजे अशी फ्रेंडशीप दवरपाचें आनी पुस्तक बरयतना बरयतली पुस्तकां आनी काय पळोवना म्हणजे मनीस घडोवपाचें मनीस जोडपाचें हे पुस्तकांनी जावपाचें मनशा भितर आमी एक बंद करून जावपाचें कांय हाडून कांय घेवन वचपाचें आनी आमी काय ना आमी कांय हाडून ना आनी कांय घेवन वचपाचें ना जें आमी हांगसर एकामेकां रिलेशन नातें बरें दवरतात तें नातें दवरपाचें अदरवायज आमी काय न्हू कोणाक मागीर सटकून वयता सवाल सटकून केन्ना वयतले आतां ते हार्ट एटॅक येता आनी कितें जाता कोण म्हणून केन्ना तो आज पळयलो सारवताच अशें म्हणटा पूण आमी तशी दीस काडल्या हांवें इन्फॉर्मेशन काडली ताणें सांगलें नाका बरो राजू बरोबर अरे हो अजून बरो आसा अजून जर अशांत जाता जाल्यार बरो आसा म्हणटरीच अशें म्हणजे आनी लोकांनी म्हाका जो हांगसर सपोर्ट केला सगळ्या त्या लोकांनी सपोर्ट केला निवड जाता म्हाका आनी लोकांक गॅरंटीचो हांव कितें तरी करतलो म्हळ्यार तेन्ना आमी ते पडटले केल्लें आसा आनी आमचे बीन बटुळेचे कापा पयलीं आमी सगळे मित्र आमी खुबशे मित्र आमचे आसा ते आमी एक मनमाचे विचारान फुडें वयता आनी ते विचारान फुडें फुडोवपाक जाय ताणें जर पुस्तक बरयलां आनी पुस्तकाचें कितें चुकलां कितें उरलां तें म्हाका राजून सांगलें ना म्हणटरीच हे ताणें कितें आसा एडवायस घेवंक जाय ताचो तो सिनियर ज्युनियर बीन अशें ना एक विचार बरें आसा आनी हे हितून काम करपी आपल्या दुर्वाटची बीन आसा ते पुस्तकां चेट नामनिशीक सगळे तशी म्हणजे एक सगळे तशी लोक आयले हांगासर एक वर्स सगळे ह्या पुस्तकाचे रामबाब राजू केला आनी रामबाब राजू तांकां एडवायस दिला आनी कितें करपाचें दोगांनी जे कितें आसा करचें आनी आमकां प्रत्येक वेळार अशी एक पुस्तक दिवचें फुकट ना कितें घेवपाचें तेन्ना बाबा बाब राजू थँक्यू आनी बाबा म्हणजे कितें जशें बाबू वर्गात सगळ्यांक सगळे हांगसर आयले हेजे मोगी आमच्या मेन वाडवून आनीक अशी करून तुमची तेजे कार्य आसा फंक्शन चवयलें तेजे बद्दल तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें म्हणटा आनी हें पुस्तकां कितें बरयता आमकां बीन काय आसता आमचे कडेन पळयता थँक्यू एक राजकारणाची दिवस म्हणटा दुसरे म्हणजे मित्र आसा दोन्ही आसा असे पत्रकार खरंच म्हणटा तो पत्रकार सगळ्या गोंयांत कसो दिसा म्हणले असे आमचे राजू नाईक त्यांनी गोमांतक आसात ते पत्रकार कार्य आसा ते वांगड्या मागीर माझे दुसरे मित्र 2012 सालापासून आसा पुन्हा विकास समितीतर्फे ते काम करतात या पुस्तकाची प्रकाशिका विद्या मांडून मागीर लॉर्डिंग फ्रेंड आमकां कितें दोस्त आपा उर्फ महादेव जालुकर माजी नगराध्यक्ष काउन्सिलर ऑफ सांताक्रूज गोरेका आता पुस्तक करता ते मांडून आणि आम्हाला बहुत संख्येने जमा झाले पहिले म्हणजे पुस्तक प्रकाशनाचे लोक आहे ना पुस्तक प्रकाशनाचे लोक आहे ना ते तुम्ही आले त्याच्याबद्दल तुम्ही एकतर त्या पुस्तकाबद्दल फेमस आहे माझ्याबद्दल फेमस किंवा पात्राबद्दल फेमस आहे तुम्ही आले गोमंतकी राजकारणातील बदलते प्रभाव हे राजकारण ते असतं भारतात राजकारण आम्हाला म्हणतात राजकारण आम्हाला म्हणतात पण आम्हाला राजकारण आठवण पुस्तक राजकारण पुस्तक पूर्ण राजकारण आपण 1983 पासून ते सुरू केला ते आतापर्यंत पावलो भाऊसाहेब बालोडकर ते मनोज पर्रीकर तो सांगतो त्यांना त्या प्रजाकाची कार्य तुला काहीच नाही 2 वर्षांची खबर और आमच्या ऑफिसर दुसरी दिवाळीच्या काही तयारी करतो आज आपण मिळून तुझ्या मागे थोडं लिहून आणि त्याच्या इफिशियंट बोलतोय इफिशियंट ते सगळ्यांनी राजकारणाची
तर राजकारणी म्हणतो खूप विषय झाले किती बरोबर आहे म्हणून गोळीच्या नेतृत्वाचे मुनी आता मला काही प्रसंग राज म्हणजे तो पत्रका तो तुमच्याकडे हलून काढता दूर तो पत्रकार म्हणतो राजू आता डोळा किती घेण्याचा पाहिजे नाही कसे वातावरण त्याच्याकडे पाहिजे कसे वातावरण काय पाहिजे त्यामुळे राजू शिकता शिकल्या आणि बरे शिकणार आहे तर मुनिया हा शब्द इम्पॉर्टंट आता भाऊसाहेब बांधुका एक काय रूप मानतात त्याच्याबद्दल आपण मुला म्हणतो प्रतापसिंह राणे त्यांनी 17-18 वर्षात कारकीर्द केली त्याच्याबद्दल आपण बोलतो मनोज परिका कोणा सोडला जाऊन राहिला दूरदर्शन त्याच्याबद्दल बोलतो आणि आमचे पात्र त्याने 2.5 वर्षात कार्य केलं त्याच्याबद्दल बोलतो पुन्हा असे तरी तो महाराष्ट्राची मुली घातली आणि आता विचार करतो किती बरोबर आहे आणि दिवाळी करतो खूप वाढलं बरोबर असतं ते रेकमी सगळ्याच काही बरोबर टाकायचा दिवाळीमध्ये 7-8 पाना दिवाळीमध्ये बरोबर असतात बहुत कामगारी रिटेन्शन तो आम्ही विचारतो भाऊसाहेब बांधुकाची तुझी भाऊसाहेब बांधुकाला जन्म कौलला महाराष्ट्रवादी महाराष्ट्रात सपोर्ट केला एक तुझी दुसरी तुझी म्हणजे भाऊसाहेब नंतर एमटी वर्ष किंवा 1973 भाऊसाहेब केलाय 77 पर्यंत कृष्णची एमटी गेली 77 तारीख झाली 19 झाले त्याची गेली अजून बदलू ही भाऊसाहेबची तुझी मला दिसली होती प्रतापसिंह राणे आता एकदम रिसेंट मिनिस्टर म्हणजे तुम्ही असा प्रतापसिंह राणे तुम्ही आवेश करीत अग्रेसिव्ह असलो स्टेट फॉरवर्ड रिसेंट मनी पण काय रिसेंट करणार ही कदाचित तरी तुम्ही असं आहे म्हणून घे तिसरा आमचा मनोज परिका तर मनोज परिका तरी संभव बहुमान येतो तारीख तुम्ही मागाशी दिसली की मनोज परिकाला ट्राय करूनही तो अल्पसंख्याकडे म्हणजे त्यातील मुसलमानाकडे पाहू शकला ना 2012 तो पाहिलो तर 17 पर्यंत जोडला ही मगाची तुम्ही आता उदाहरण आता तुम्ही करपाची पात्राव मुनीस आणि पात्राव वगळता तुम्ही करता करू शकतात पण पात्राव म्हणतात तो आमको रातावरील राजकारण सर्वात दिग्गज नेता म्हणतात पात्राव यावर बाजूबाजू सांगितला तो किती असता नेट पडली आता आउट असे जाताना तो एकदा लास्टची सिक्सरी मारता मॅच देऊन म्हणजे कळतच मॅच घेऊन गेला तो भारतला काय केला बॉडी कशी आता इतको बाहेर बॉल पडला नको भागवत चंद्रशेखर बॉल असेल ओके करतो तो बॅट बॉल असतो आणि तो असं वळीचा पूर्ण करतो आता होतो आणि बॉल बाहेरच मारे आता बॉल चुकून वळला की व्हिडिओ तो कळत नाही आपला सर्व दुर्ग राजकारणी आतमध्ये बाहेर दाबला पुढे लावून बसत आता किती मुली काढतो त्याची काढ पाहत आहे राजून सांगा तर दोन्ही विकेट काढली पात्राव आपला शब्द नेतो ओळखा शकला ना म्हणजे विषय नाही नेतो म्हणून घडीचा बोल नेतो म्हणतो घट्टा पात्रावकडे घडेला तरी घरात तो उगवतो कसं बघायला मोठं ही जो बॉल लीडर नेतो हो बॉल असता तो घडेन आपण किती काढपास आहे किती काढ एक बरी सुंदर बाळ असता चांगली सुंदर हिरोईन किती काढपायची आज तू आपली करता असं म्हणजे म्हणतात अरे मी आता दुर्बल आहे म्हणजे काय पात्रावर निघतो रपा पडला पडलो पात्रावर नेतो तर लोक आहे कोण काम म्हणावे म्हणून म्हण पात्रामुळे एवढे भाडे आमदार निघायचे आमदार येते होते तुमच्या सारखा आमदार very difficult, impossible. Jangan kalau boleh mana. Jadi kan, masalah satu metode apa hari itu start, estimasi mantap. Betul? Ya, kita itu क्या है? ये राजूले से सागरे हमें क्या है? उन्हीं को सोलह काटू. एक आदमी मनुष्य में, पहले before statehood, बहुत से बंदों का एक था. After statehood, प्रताप सिंह राणे, मनोज परिका, आणि रवी नाईक. हे तीन नेत्यांनी 1986 पूर्व त्या आसपास झालेला हे पात्राव होईल न संबंध विषय तो बनवतो बघितले आता मात्रा कोण पकडून खेळत असतात पात्राव अजूनही बॅटिंग करतात
आणि अशी काय डिग्री 6 झालं अजून तो इज अ मेन इन फोकस पळय कामू काय मेळपालो आमच्या साहेबा आज कामू काय मेळपालो की नॅशनल कितें मोठी न्यूज जावपाची अरे सगळे मागितले फोन म्हाका तुमकां कामू काय मेळपालो तो सगळे घुमतलो फोन अरे कशाला भेटले काय भेटले जरा सांगा म्हाका हेणे फोन केलो आणि हांव पळोवन हांव केलो हांवें कितें डेप्युटी एडिटर मी एक काम करतो दादा म्हटलं उद्या आपण घेऊया आज तुम्ही म्हणता दुसरे राहिलो फोन आणि मला असेच एक बातमी आली कोणते लागले जाऊन शोधलो की पात्रावचा राजेबा महाराज पात्राव दाखवते नाव असे सगळे जाऊन शोधले पेपर आलो आणि माझे प्रेशर आलं आता मी पात्रावची झाले पात्राव उठा पाहिजे आणि या पात्राव वापरत त्याला पात्राव म्हणून कोण तुझा गेलो कोण गेले तुम्ही बघून शकता आणि सिनियर मिनिस्टर आहे सेवा सुरू मिनिस्टर मागा बाबा दाखवून नको शकता त्या आपली राजमाग पास करायचं नाही का मागे ते पाहिजे आम्ही ती न्यूज केली आणि दांडी तो गोष्ट विषय एक पात्रापासून विषय करतो विषय आणि यामध्ये आणि दुसरे पात्राला एक डोक्याला भागाचा विषय होतो ना त्यांना कोणाची वाट करू नका त्यांना काय तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्या तुम्ही म्हणायचा इंटरव्ह्यू आपलं विश्वासात नाही कारण का विचारलंय तुमच्याकडे सुजनाच्या मदत जिंकणे मदत आमच्या सरकार मंत्रिराला मदत करतात व्हेरी फ्रँक दुसरं विचारले तुम्ही आता उभे राहत नाही उभे राहतो म्हणजे सर्टिफिकेट घेऊन बाहेर पडतो मला उभे राहतो म्हणजे ना आता फळात खूप बरे जेवण तुझे तुझे अरे फटाफट दोन तुझे असेल माहिती तुला नका लोकांनी नाकाला मागा वाटतो आणि विश्वनाथ त्यांनी ते जाप असा असतो तो घड्याळ म्हणा तो कोणा वाईट म्हणणार कारण मला घडून ना व्यक्त त्या घरी तो घेऊन असा वय न समजा की सगळे आम्ही प्रकरण या पुस्तकात लिहिला म्हणजे राजू ते गोमंतकात तो लेख टोटल बोलून त्याच्यानंतर त्या आता असे आहे ते मुख्यमंत्री झाले ना प्रदीर्घ राजकारण असूनही आता एक बाबू दयानंद नार्वेकर दुसरा आमचं सगळ्यात वीजमंत्री अजून तो असा राजकारण निर्विकार तिसरं सुभाष शिरोडकर तो अजून असा आणि तो जो खूप वाईट प्रोजेक्ट झालो पण चालू झालो रामाचं आता ह्याचे टेकला मुख्यमंत्री झाला आणि असेच सुद्धा असा त्यांच्याबद्दल खूप आशा असा तो एक आमचं विश्वित राणे दुसरं विजय सरदेसाई तिसरं रमेश तवडकर आमचं तो रोहन कोटे म्हणजे त्यावेळी डिसिप्लिन आहे आणि जन्म कोणाचे एक करत होतो राजवाड्यातील लोक जन्म कोणाचे म्हणलो आणि आता प्रमोद सावंताचे मुले तो आमचा त्याला मुख्यमंत्री ताज्या ते एक म्हणत होतो की प्रमोद सावंत सुरुवातीतून स्लो केली तो एक स्टेडी बिझनेस आता काही जी टार्गेट चालल्या ती खरी चालल्या फक्त सुरुवात त्याची स्लो अशी आता त्याने नेट घेतला कासो आणि सशावशेन त्याची घेतला असे पण पुस्तक काय आहे खासदाराचे बनले त्याचे सभा करतात लोकसभा करतात आणि हे माझे पुस्तक घ्यायला म्हणून ते राजकारणाचे बदल पण हे सांगतो तुम्हाला आमच्या गोळीचे राजकारणाची फ्लेक्सिबिलिटी बघून लवचिकपणा बघून अहो या पणाचे माझे पुस्तक परिपूर्ण बालकदाचित आणि 2 वर्षांनी राजकारण बदलत नाही राजकारणाची दिशा बदलली आणि काय घडवलं जातो आणि काय नवीन आविष्कारात आहे ते प्रत्येक दिशा किती घडता राजू बोलता माझ्या माहिती सांगू तू मला कदाचित अजो दुसरो आवडी बोलतो होतो सध्याची परिस्थिती आम्ही माझ्या कुवतीप्रमाणे या गोमंतकीय राजकारणात तो आढावा घेतला फ्रॉम 1963 टू 2022 हे माझे रिसर्च हे पुस्तक कसे असतात इथे असतात हे तुम्ही बरोबर आहे तुमच्या रिंगणात आलो की तू आम्ही पुढे ना तर मी कसं कळपालो की ना तुमचे कोण मला खात्री असा की तसे गोमंतका पेपर्स आढळून बोलतात आणि गोमंतका पेपर ऍप्रिशिएट करतात म्हाका संभाजी मुख्यमंत्री म्हाका राजकीय विश्लेषण करतो हांव राजकीय विश्लेषण नाशिलो हांव सिनेमाची बरोवपी नाटकाची बरोवपी कमिक्सां बरोवपी
विचाराची बरोबरी दलित बरोबरी राजकारणी कमी करून आणि आम्हाला उपक्रम सांगले की तुम्ही बरो राजकीय लेखक जावं शकता गोंयांत राजकीय विश्लेषक खूप कमी आसा तुझ्या त्या पत्रकाराची आज गरज आसा ते सुरू केले आणि विधानसभा कव्हर केली म्युनिसिपालिटी 2 कव्हर केलो आणि गावाच्या कुठे मागे लागता तत्वच वेगळा 2022 सालात राजून तो मतदारसंघाची जबाबदारी दिला साडेगावची जबाबदारी म्हणजे हांव साडेगावचो न्ही आणि हांवें बरयलें ते जाता येतो म्हणून त्याला जीएसटी खबर हाका तो फोन केलो राजू तो फोन करून साडेगावची उडयलो काय होतो फोन केलो पूण जालें माझे घरें हे जाणूच नाही आयलो कितें आसता हे अंदाज वर्तुळाचे कसं किंवा अंदाज करपाचे कसं ह्या राजूकडे शिकलो हांवें पुस्तक राजूक समर्पित केलां ताणें म्हाका शिकयलो हांव ताका म्हाजे जिवान मानलो ह्या वक्तीन हांव ताका म्हजो तूं मानता त्या ताणें म्हाका ह्या राजकीय विश्लेशकाची धाडे दिले अजुनूय हांव आतां बरयतां आनी म्हाका आतां हाणें सांगलेशें म्हाका सगळें पाठून जाला हांगा परंतु कोण केन्ना खंयची कितें मतान पडलो फोडेची सोड पात्राची सोड म्हणजे कोण कितें पडलो हें तुका पाडटालो आनी हे म्हणजे पयलें राजकीय पुस्तक अशें म्हणना हे पयलें पात्राचे 2 पुस्तकां बरयल्या एक विकास करून आनी रवी किरण पण ते व्यक्तिगत पूण टोटल राजकारणाचो आढावा घेवपाचें म्हणजे पयलीं पुस्तक मी कोण म्हणून घेतली संपीस करता आणि 5 वर्ष सोबत धन्यवाद